मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. आयच्या मणका मोतयां कार्यावळींत तुमकां समेस्ता कुमाई मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. तुमी जाणात न्हय, जायते फावटी आमकां आमच्या काणयेंतल्यान जायतें कितें समजता आनी आमकां खंय तरी तें लागू जावन वेता. अशेंच एक काणयेचो ह्या वेळार म्हाका उगडास येता. एका दिसाक कासवान सोंशाक म्हटलें, आमी एक धांवपाची रेस केल्यार कशी. सोंशान कासवाक पिशान काडलो. आरे धांवपाची रेस कसली, हे रेसींत हांव जैतवंत जातलो. कासवान थोंडपणान म्हटलें, हे रेसींत चल रेस तर करून पळोवया कोण जिखता तो. थारलेल्या भाशेन ती रेस सुरू जाली. आनीक सोंसो धांवलो 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 आनी मुखार एका झाडाच्या मुळाक वचून विसो घेवंक लागलो. विसो घेता थंयच ताका झेम आयली आनी तो न्हिदोन पडलो. कासवान ती रेस पार केली आनी कासव जैतवंत जालो. आयच्या ह्या कार्यावळींत फाटलीं 20 ते 25 वर्सां जाका हांव लागींच्यान पळयतां, हो मनीस हेच चालीन आयलो, पूण आपली अखंड पावलां पालकाचेर दवरून आनी पालकाची सेवा करून. तो म्हटल्यार एडवर्ड इस्तेबेरो. आयच्या मणका मोतयां कार्यावळींत तुमकां माये मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. तेच भाशेन ताची धूव सिडेल इस्तेबेरो तुमकांय आयच्या ह्या कार्यावळींत येवकार. खरेंच एडवर्ड, हांवें म्हटलां की तुजी ल्हव ल्हव पावलां आयज खूब व्हडलीं जाल्यांत आनीक ह्या पालकाचेर तूं एक अखंड कलाकार कसो देंवला. म्हणटच तुज्याच तोंडांतल्यान आमच्या ऑडियन्साक तुजी सुरवात कशी जाली. सगळ्या प्रेक्षकांक हांव नमस्कार करतां आनी तेच परीन रतन बाबाकूय देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आनी म्हजे धुवेक हांगासर आयज उबी केल्यान देखून एक संदी दिल्या देखून. म्हजो पाय एक कडेकान बरोवपी आसलो, खेळ बरयतालो. ताणें सुमार 30 खेळ अशे बरोवन दाखयल्यात आनी हालींच म्हज्या भावान म्हज्या पांयचो एक तियात्र एकवटाचें फळ हो पुस्तकाच्या रुपान हाडला. हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना पांयच्या खंयच्या प्लेयान नाचोंक ना, पूण जेन्ना पांय खेळ आमकां कांतार म्हणून दाखयतालो, बाबा आपणाचे बारीक कांतार म्हण रे, मातसो फर्स्ट सेकंड घाल नाल्यार फर्स्ट घाल, अशें म्हणून आमी कांतारान शिकोवन आयल्यात ल्हानपणींतल्यान. म्हजो भाव कोस्तांच इस्तेबेरो, तुमी ताका वळखतलेत. तो रोजफोंसाक विनोदी कलाकाराचें काम करतालो. तसोच मिनिंदे बांदार तशें जायत्या जाणांकूय तो नेसला. तेच परी हांवूय ल्हानपणींतल्यान अशें हांव तेवतनाच्या तियात्रान पयल्या तियात्रान तेवतनाच्या तियात्रान नाचलें दिसता. म्हाका उगडास आसा ते प्रमाणे. आनी मागीर हांव भायर गेलो. भायरूय हांवें तियात्र जेन्ना गोंयकार भायर तियात्र घेवन येता, आगोस्तीन कॉमेडियन आगोस्तीन हाच्या तियात्रान हांवें भाग घेतलो. मागीर आमचो टोनी डायस, महानंद मुनीस हो सोयतान हांवेनूय आतां ह्या तियात्रान कांतारा म्हणला. आनी हे भाशेन जायते भायरूय हांव नेसलां तियात्रान. मिमिक्री चड हांव करतालो कोवीड आसतना. जेन्ना खंयचे हेचे सांस्कृतीक कार्यावळी जाताल्यो, गोवान वेलफेअर सोसायटी, मागीर युनायटेड फ्रेंड्स क्लब म्हणून आहा कुईट, ते मागीर कुईट कोंकणी केंद्र हाचो कोण आहा पळय आतां गोंया आसा, ए वेरोनीक फेर्नांदीस, तुमी ताका सगळे वळखतल्यात. तो आमकां जायते फावटी एप्रिशिएट करतालो जेन्ना आमी जें कितें बरें बरें नोवल्टी कितें घेवन येता. हांव चडसो म्हजी कांतारां दुयेंतां करून म्हणटा, एके वाटेन बायल आनी एके वाटेन दादलो आनी आवाजूय काडून. पळय एडवर्ड, म्हाका ह्या खिणांत सांगून दिसता की तुज्या बरोबर जायते तियात्रीस आयले आनीक सोंशा भाशेन अजुनूय ते त्या झाडाच्या मुळांत न्हिदोन आसात, पूण तूं तुजी अजुनूय ह्या पालकाचेर आपलें स्वताचीं घडपां घडोवन हीं कांतारां तूं बरयता. म्हणटच ह्या खिणांत आमी म्हाका दिसता तुज्या धुवे लागच्यान खंयच्याय एका कांताराच्यो 4 वळे आयकल्यार जे तुवें बरयलां. ओके ओके. मोगाच्या ग्रॅनपा मोग म्हाका तुजो, तुका पळय नासतना उलोय नासतना मोज्यान रावो नेजो. सकाळी तूं उठूच
पयलो बेसगेई म्हजो आसलोलो सांगातान कित्याक मामा पापान आवचीत घातलो उजो सांगोन हांव जाणा पापाला नासतना ग्रॅणमाक वेली म्हूण देवान जावो आसलो आदार तोरूय जावंक ना काजार एकलो रावलो जिवितान पापाक शिकोयलो दोतोरूय केलो काजार केलो वरान ह्या संवसाराक बुलोवन पापा तुका विसरोन आयज तूं रोडटा आजिलान हांवें पयलें आल्फ्रेड रोज एच ब्रिटॉन झुझेरॉड हे कशे भशेन कांतारां बरोयतात हांव तांचीं कांतारां बरोयतालो आमचो सर्गेस्त एम बॉयर हाची कांतारां कशे भाशेन घोळपां बरयता तेच भाशेन हांव ते मनान धरून हांवें कांतारांची सुरवात केली आनी म्हज्या कांतारांक सपोज आतां एक रायमींग आहा ता म्हणून हांव तो दुसरे कडेन रिपीट करिना दुसऱ्या वेसाक दुसऱ्या कोरोसाक एकूच पावटी ता एकूच पावटी ना अशें करून आनी म्हजें कांतारांक बरोवप फ्रेजींग करून ट्यून हांव पयलो काडटां स्टोरी तयार करतां ट्यून काडटां आनी तेच फ्रेजींग करून हांव ती कांतारां घडटां म्हाका गेल्ल्या वर्साक हाका संगिताचें दायज ऑर्गनायज बाय तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हातून सेकेंड प्रायज मेळ्ळलो लिरिक्साक आनी हे पावटी म्हाका फर्स्ट आनी सेकेंड प्रायज दोनूय प्रायज म्हाकाच मेवल्यात लिरिक्साक ज्युनियर कॅटेगरींक तशेंच म्हजे दुयेकूय फर्स्ट प्रायज मेवला दुयेडताक आनी कोरोलाकूय जे हांवेनूच घडल्यात कांतारां आनी हांवें तुमकां दुबयतान परबी भेटयली त्या वेळार हांव हांगासर नासलो खरेंच म्हाका उगडास येता एडवर्ड आदी आल्फ्रेड रोजाची कांतारां गायता आसतना खरें दिसतालें की खरेंच आल्फ्रेड रोज कांतारां म्हणटा काय म्हूण एक ताणें आपल्या तोंडांतल्यान जी कशी आपण ही कांतारां कंपोज करूंक शिकलो कारण आमी लागींच्यान एकामेकाक वळखतात म्हणटच थोडे भोव गूण एडवर्डाचे वळखोवपाक म्हाका एक संदी मेवली म्हजे बरोबर ताणें वावर केला एडवर्ड आयचे तियात्र तूं नदर मारता आयचे तियात्र तूं पळयता तर ह्या तियात्रांचो दर्जो आनीक मातसो वाडचो असो तुका दिसता खरेपणी वाडोवंकूच जाय आनी हे नवे नवे कलाकार येतात ताणें आपली आर्त वाडोवंक कशे परीन दुसरे कांतारांक घडटात ताणें शिकोवंक जाय आतां टॅग जावं कलाकार म्हाका दिसता वर्कशॉप करतात ती वर्कशॉपां एटेंड करूंक जाय कशे परीन कांतारां म्हणोवपाची घडोवपाची तशेंच ते हेंय करतात वर्कशॉप एक्टिंगाची वर्कशॉपां करतात तातूंत भुरग्यांनी वांटो घेवंक जाय नाजाल्यार तांचे वडील जे आसात तांणी फिरगोजेनी नाजाल्यार क्लब आसात त्या क्लबान तांकां आपोवन भुरग्यांक ही संदी दिवंक जाय एडवर्ड आतां हो तियात्राचो दर्जो वाडटलो जाल्यार खंयच्या सुवातेर कसली बदल जावची जावं आनीक नविदाद कितें येवची अशें तुका दिसता नविदाद करतलो जाल्यार आमच्या ह्या व्हडले व्हडले तियात्र आसा ताणें घडोवन हाडपाची गरज आसा तें पयलींचें घेवन रावलो जाल्यार भुरगे आतांचे न्यू जनरेशन तेंच दाखयतात मरे ते अशें म्हणटात सो गरज आसा तांणी बदल करून दाखोवपाचो आमी हालीं तो तियात्र खंयचो तो आमचो आल्फी बाबान लेनोयान एक नविदाद कशी करून हाडल्या आतां कोणाचो तियात्र चलता तातूंतय एक तशीच नविदाद केल्या म्हणटात हांवें पळोवंक ना आजून हे भाशेन कितें तरी नवें घडोवन हाडूंक जाय पयलो हांव मिमिक्री करतालो म्हाका दुसऱ्याची मिमिक्री हांव दुसऱ्याचें कितें म्हणून मागीर हांवें चिंतलें नवल्टी कितें नविदाद करतलो आनी तेन्ना हांवें दादलो आनी बायल जावचें केलें तें आजून कोणें कळूंक ना म्हणटात 125 वर्सां जालीं तियात्रान हें कोणें करूंक ना तें पयलीच पाटी हांवें केलां म्हणून अशें म्हाका जायते जाण म्हाका एप्रिशिएट करतात म्हणटच म्हाका दिसता आमी खंयचो तरी एक व्हिडियो दाखोवंक शकतले आमच्या ऑडियन्स हय हय हय
तुझी बोबाडकीच्या तुझी तुका सांगला हेल्मेट म्हाका नाका लिसांव गेला ते बेजान बिसरोन मोड भिरान दिसता म्हाका मी लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न केला तरी आसतना तुज्या तोंडांतल्यान म्हज्या तोंडांतल्यान एक दुयेट म्हणून दाखयता जे हांव आमचो फामाद एम्परर ऑफ द कोंकणी स्टेज बाब जॉन डिसिल्वा हाच्या तियात्रान म्हणटालो आयकोन गे गो वियोला 15 वर्सांनी आमगेर बाबा जल्मला ताका मुजो धरून दिवंक वडिलांचो अपॉइंटमेंट घेतला म्हजो आवाज आयकोन पळय बाबा कसो मुरगोटला हांव बायल तुजी क्रिस्तांव तूं क्रिस्तांव कांय जावंक ना पात्रीक उतर दिलोले लग्नाची शिकोवन घेताना आमगेर भुरगीं जातूच कोवाच्या धर्मान धाडची ना ताका क्रिस्तांव करूंक जाय तूं सांगता तशें जावचें ना खरेंच एडवर्ड हातूंत जायतो तोकूच घेवचो पडटा कारण एक आवाजा वयल्यान दुसऱ्या आवाजाचेर जंप घेताना तुवें जायतो चतूर रावंक पडटा आसतलो सारकें तुजें हांवें अशें करून ट्रियोय म्हटला घोव बायलां आनी तांचे भुरगे फोनार तांकां सांगता आपणाचें उदृश्ट आनी तो हांवें धाकट्या भुरग्याचो आवाजूय काडला त्या तियात्रांत हांव मिनीन मारूंक म्हणटालो ते कांतार ओके खरें म्हटल्यार हांवें कांसवाचो उगडास काडला ते भाशेन तुजें कलेक्शनूय ते भाशेन आसा तुवें जायत्यो वस्तू सांबाळून दवरल्यात हातूंत इल्लोय दुबाव ना आनीक तुवें आदीं सुरवातेकूच ही कार्यावळ चालू जातानाच तुवें तुज्या पांयचो उगडास काडलेलो म्हणटोच परदेसांत तुवें तियात्र व्हरपाचें ताचें थोडें भोव योगदान आसा म्हज्या पांयान 2 तियात्र दाखयल्यात खेळ तियात्र दाखयल्यात आनी कुयट शारांत पयलोच खेळ तियात्र म्हणटा तो म्हज्या पांयचो ताची एक हिस्ट्री आसा पांयची कुयट शारांत पयलो तियात्र दाखयला म्हणून ताणें हय आयज जे भशेन तुवें म्हटलां तुजे धुवेक तूं तुजी बरीं बरीं कांतारां दिता आनी ताका तूं मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता म्हाका दिसता ताचे लागीं आमी मातशें जाणा जावन घेवया तर बाई तुज्या ह्या तियात्रांत न्हेसपाची तुजी आवड आसा होय आसा आनी हांव गेल्ल्या वर्साक हांवें तियात्रान भाग घेतिल्लो पॉली हो बरयणार आसलो तियात्राचें नांव गातकी हातूंत हांवें एक सोलो आनी एक डुएट म्हणला एंटनी सेना वांगडा म्हणटच तुकाय व्हडल्या व्हडल्या मनशां बरोबर कांतारां म्हणटा आसतना जायती उर्बा आनी उमेद आयल्या आसतली होय होय आयल्या होय आमकां जाय की पालकाचेर आयज जायतीं नखेत्रां उणी आसात जांची गरज आसा आनी ती तुमच्या सारक्या माणकुल्यांनी भरून काडपाची गरज आसा तर एडवर्ड तुजे धुवेक मुखार काडटा आसतनाच ह्या तियात्रांची आनी हांव ताका पळयतालो ताच्या आंगान जायती उर्बा आसा आर्त आसा जेन्ना म्हजो भाव केन्ना गोंय येता तेन्ना ते आमची इगोर्जीन कसली सांस्कृतीक कार्यावळ करतात तेन्ना ते तेजे भायर कॉमेडी करतात चडशी तुमी सांगातान केन्ना तरी कांतार म्हणपाचो प्रयत्न केला ना सांगातान आमी केन्नाच करूंक ना कांतार पूण तुवें कांतारां कंपोज करून ताका दिल्यात आनी ती ताणें म्हणल्यात हय जायते फावटी सावदीची कांतारां हांवें जायती कंपोज करून दिल्यात ताणें म्हणल्यात आनी हालींच तांकां हांव म्हूण सांगतालो ते परी फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा म्हणून एका दुयेर्ताक आनी कोरोलाक ते आमचो एक शेजारी आसा ग्रिफान ताणें म्हटलेलें हय म्हणटच तुज्या तोंडार त्यो लायनी आसतल्यो आसात हय प्रयत्न करुया तुका बावडा हांव तिसरो पूत आमच्या फामिलीचो ही म्हजी धाकटी भयण सगलो वावर कोत्ता आमच्या गोराचो व्हडल्या भावाचे बुदीन रस्तो आमी आपणायलो शिकपाचो म्हाका लागून हो आंकवार उरला नातूर काजार जावपाचो आमी फोकाडां करून भोंवताव सदांच मोगान आमचो व्हडलो भाव मॅनेजर आसा हुंदायान आमची दुसरी भयण माद्री आसा कोवेतान मायपाचे शिकोवणेन सदांच चलताव एकवटान एडवर्ड भुरग्यांक आयज काल आमी जायते तरेकवार प्रयत्न करता की तांकां मुखार हाडूंक थोडे फावटी
संगीताचें थोडें गिन्यान तांकां दिता तर अशें कितें तरी तुवें तुजे दुयेक दिवपाचो प्रयत्न केला म्हजो व्हडलो पूत के निस्टिब्युरो आमच्या गांवच्या कोयरान वाचता तो ल्हानूच आसतना ताणें म्युजिकल शो केलो ए फन्साक एकल्यानूच वाजून आनी ताका हांवें तो 7th आसा तेन्ना हांवें क्विट व्हेलोलो कॉमेडियन फिलीप हाणें म्युजिकल शो केला आनी म्हजीं कांतारां ताणें वाजलेलीं सो जेन्ना तो प्रॅक्टीस करता तेन्ना एका म्हणजे दुयेक तो उबो करता कांतारां करूंक आनी तें मागीर कांतारां म्हणटा आनी तो वाजता हे भाशेन ताजी आर्ट आनीक वयर फुलोंक ताका तेंको मेवता हय म्हणटच आतां तो सद्याक कितें करता सद्याक तो 2nd इयर करता इंजिनियरींग कंप्युटर इंजिनियरींग आनी इगोर्जेन वाचता बाय तुज्या शिकपा वयर जावं तुजी उमेद हाचेर तुज्यो हॉबीज हांव कांतारांच म्हणटा म्हणजे हॉबीज आनी ते भायर डान्साकूय थोडो आसा हांव 12th आसा आतां कॉमर्स म्हणटच ह्या फुडें तियात्रान धाकटी पावलां मारून हय हय वयर सरपाची तयारी आसा हय खरेंच खूब बरें आनी आमी तुका व्हड यश येतात आदीं जे तियात्र तूं न्हेसतालो हातूंतल्यान कांय ना म्हळ्यार 1-2 सोलो तूं म्हणटालोच अशें मेळोन तुवें कितले सुमार तियात्र तूं न्हेसलो आसतलो हांव आयज मेरेन हांव फाटीं कावंट करतालो म्हजी कांतारां कितलीं जाल्यां आनी तियात्र कितलो हांव न्हेसलां कित्याक 125 वर्सांक ते सत्कार करताले न्हू तेन्ना हांव सुमार उणें 28 तियात्र सुमार न्हेसलां कांतारां म्हजी 100 वयर जाल्यान आनीक ह्या 28 तियात्रान न्हेसता आसतना केन्ना तरी कोणें तुका ऑफर दिली की हातूंत तुवें तुजो एक रोल करपाची गरज आसा असो केन्ना तरी प्रसंग आयला हय धाकटे हांव रोल घेयना कारण हांव तेन्ना हांगा नाचलो ती हांव बऱ्याक पडटा दुसऱ्या तियात्रान वचोंक आतां हांव घेयना म्हज्या भलायकेक लागून पूण असो म्हाका धाकटे रोल मेवल्यात मिनीन मारियोचे मागीर आमचो आयविस्ता वरिसान एक पाद्रीचो रोल केला आतां हांव हालींच जॉन डिसिल्वाक नाचता तातूंत हांव इन्स्पेक्टराचो रोल करता आनी एक कॉमेडीचो एक रोड सीन आहा तातूंतय भाग घेतला पळय तुवें आतां भलायकी म्हटली म्हणटच म्हाकाय उगडास येयलो की हे भलायकी विशीं तूंय एक कांतार म्हणटालो हय आनीक जायत्या जाणांक जे तुजे भलायकी जें कितें बिगडलां ताचेर तूं एक संदेश दितालो जें कितें घडलां म्हाका दिसता ताचेर थोडो भोव उजवाड घालपाक हांव कुयट आसतना म्हाका काळजाचो आताक आयलो आनी तेन्ना म्हजे गांवचे भाव निकलस रॉड्रिगीस आनी तांचे फामील ताचो भाव जोकीन रॉड्रिगीसन आनी आमचे कंपनीच्या इश्टांनी मित्रांनी आनी सोयऱ्यांनी जायतो आदार केलो आनी म्हाका ह्या वाटायलो हांव मनांतलो साल्वार जाला म्हणल्यार जाता म्हाका दोतोर म्हणटालो 10 मिनटां उशीर जालो जाल्यार तूं संवसारांत वाचचो नासलो म्हणून देवाक आर्गां दिता गोंयां आयलो गोंयानूय म्हाका जायत्या जाणांनी हेल्प केलो आमचो म्हजो खास इश्ट मिजामीन रॉड्रिगीस ताचो भाव जोकीन रॉड्रिगीस म्हजो दुसरो इश्ट इजिदोर ओलिवियर आनीक म्हजी सोयरी म्हजी भावणां म्हजे काजन्स ओदी करून शेजारी म्हाका जायत्यांनी आदार केलो तशें आमच्या गांवच्या लोकांन जेजूच्या मागोन इग्रोजान रोजारां करून हांव वाचलां म्हणल्यार जाता हांव देवाक आर्गां दिता सगल्या म्हज्या ह्या इश्टांक भितर जाणें म्हाका आदार केला तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा म्हणटच तांची कितें तरी अपेक्षा आसा लारा ला लारा ला ला लारा लारा ला ला लारा लारा रा ला लारा ला लारा ला लारा 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 जोडूंक हो साक्रामेंत आमी घेता जुरामेंत पोविचो बेमुखार जोण एकल्याच्या धर्मान हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान रेजिस्तात कोतात बुकार साक्रामेंताची फळां रोचूंक भुरगीं बाळां धरून दिता अधिकार पूण रस्त्यार दिसतात भुरगीं सोडलेलीं आवयांनी समाजाचो जाला बलात्कार तांचो बापूय जायत कोण तांची आवय जायत कोण बिराड तांकां नाचोन आंगातूय सुरगुसोन जियेतात भीक मागोन देव जाणा कित्याक लागोन ती भोगतात अनाथ पोण कोणें केलां जायत पाप हीं भुरगीं दितात जाप तांचो गुन्यांव नासोन आयज भुरग्यांक जायत्यो संस्था जावं जायते ग्रूप जायते पंगड भुरग्यांक वयर काडपाची पद्दत ताणें आपणायल्या जायती सर्ती जातात आनीक ह्या सर्तींनी
आदल्या तियात्रिस्टांची कांतारां आमच्या कानाचेर पडटात आल्फ्रेड रोजाची जावं लोन्ना क्रिस पेरी. पूण तांतली थोडीं कांतारां तूंय म्हणटालो जेन्ना आल्फ्रेड रोजाची कांतारां तूंय म्हणटालो तूंय प्रॅक्टीस करतालो हय एक ह्या मनशाक ह्या महान मनशाक तूं लागींच्यान वळखतालो म्हणजे तांच्या कांतारा उद्देशी जेन्ना खंयचेय भुरगें ह्या पालकाचेर रावन हें कांतार खंयच्याय सर्तींत हें कांतार म्हणटा आसतना तुजी उर्बा तुजी उमेद जेन्ना अदीक करून हांव एक सर्गेस्त आल्फ्रेड रोजाचो भक्त म्हणल्यार जाता तो म्हजो मेंटर हांव ल्हानपणींतल्यान ताची कांतारां आयकतालो आनी जेन्ना ताचें कोणी कांतार म्हणटा तेन्ना म्हाका एक वेगळीच उमेद भोगता आनी बरें दिसता तें कांतार आयकोंक. हय पूण ह्या सर्ती उद्देशी आयज हीं भुरगीं मातशी मुखार वेता तशें तुका दिसना? हय हे सर्ती उद्देशी मुखार वेतात खरी पूण ह्या भुरग्यांनी वावरूंक जाय नवीं कांतारां हाडूंक थोडे फावटी कितें जाता आमी तेंचीच कांतारां म्हणटा आनी दुसरीं कांतारां तांचे कडेन दिल्यार जाल्यार ती मागीर तांचे लागीं म्हणोंक जायनात कठीणशीं जातात. तेच बरोबर तांणी दुसरीं कांतारां कोणे नवे घडपी आसात तांचे कडेन घेवचीं आनी तिवूय सुरवात करची. हेंच आग्नेल ते बोरी लागीं हांव उलयता आसतना ताणें सांगलेलें कांतारां म्हणपाची भुरग्यांक तांक आसा जे भाशेन तुजी दुयेक आसा तशी भुरग्यांक तांक आसा पूण कांतारां कंपोज करून दिवपी भोव थोडे आसात. सारकें तुजें ताचेर जोरी तर हांवें जायत्या जाणां भुरग्यांक कांतारां कंपोज करून दिल्यांक आनी कोणाकूय दिसता म्हजे कडेन कांतार ना म्हाका कांतार जाय म्हजेशी येवचें हांव वरात तुमकां कांतार बरोवन दितां. तुजीं कांतारां लोकांच्या कानाचेर सादवतात म्हणटोच ह्या सीडी वयर जावं ह्या कांतारां वयर कांय सांगचो ना? हांवें म्हजें पयलें कांतार मायकल डिसिल्वाचो बाणावलीचो क्विट काम करता ताच्या सिडीर हांवें कांतार म्हटलां. त्या उपरांत हांवें शाहू आल्मेदा जो म्हजो बरो आमींग आनी क्विट ताणें म्हाका जायतो आदार केला आनी म्हाका एक फावटी काठारूय व्हेला ताणें. बरो म्युजिशियन मायस्ट्रो शाहू म्हणल्यार कोणूच वळखता हाजे कॅसेटीर हांवें कांतार म्हटलां. तशेंच हालींच हांवें कांतार म्हटलां जें म्हाका सेकेंड प्रायज मेळिल्लो 7th पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवलाक वॅलेन्सियो दे कारांजाली ह्याचे सिडीर कांतार म्हटलां. मागीर हांवें पाद्री पियो हांव नोको कितल्या जाणांनी कॅसेट घेतल्या ती घेवंक ना जाल्यार घेवची जे कापुचिनो फादर नेल्सनान काडल्या हातून 10 कांतारां आसात. 9 कांतारां हांवें घडल्यात पूण हांवें म्हणोंक ना म्हणल्यात व्हडल्या कांतोरिस्तांनी सोनिया सिरसात सिएल्डा मागीर मार्कूस झेवियर आमचो एल्विस मास्कारेनेस आनी तशेंच केजिटन दे कुर्तोरी आनी ह्या सिडीन कांतारां गायल्यात. म्युजीक लिनोयान केलां घेवन परशीं घेवन तुमी आयकोची. पळय हे कॅसेटीचेर पाद्र पियो ही कॅसेटीची जी कांतारां आसात ही कांतारां दुसऱ्या कलाकारांनी दुसऱ्या कांतोरिस्टांनी गायल्या उपरांत तुजी उर्बा तुजी उमेद अदीक वाडल्या कित्याक एकल्याच्या आवाजान एक वेगळो सूर वेगळो ताळ आसता तो आयकोंक बरें दिसता. सगल्यांनी बरे भाशेन कांतारां हांवें ट्युन्स दिल्यात तेच भाशेन कांतारां गायल्यात आनी लिनोय गोमेंडिसान हातून बरें म्युजीक बरयलां. फाटल्या जायत्या वर्सांचो तुका ह्या पालकाची सेवा करता आसतना अनुभव आसा म्हणटोच आयज जे तरणाटे आसात जावं आयज जे जायते कांतोरिस्ट आसात खेरीतपणी हांव कांतोरिस्ट म्हणटा कारण तुवें कांतारां म्हणून तुजी वेगळी नामना मेळोवन घेतल्या तर तांकां तुजो एक वेगळो असो संदेश कितें आसतलो? हांव तांकां संदेश म्हणल्यार हे सगळे जे कोण कांतोरिस्ट आसात तांणी बरीं कांतारां घडोवन हाडटात हातून इल्लोय दुबाव ना. थोडे फावटी आमी बेश्टी नाका जाल्लीं कांतारां कोत्तात हांव नोको कित्याक म्हणून घडोंक ना तें घडलेल्या भाशेन दाखयतात जायते फावटी आनी रियल जालां अशें दाखयतात. अशें करूंक फावना. लोक म्हणटा मागीर आरे तें खंय घडलां रे ह्या गांवांत जावंकूच ना. थोडे कांतोरीस आसात हांव नोको कित्याक कोत्तात ते पूण कोत्तात जाल्यार तातूंत एक बरो मोरलूय आसूंक जाय ज्या कांतारांक लोकांक बरी मॅसेज दिवंक जाय त्या कांतारांनी. एडवर्ड वेगवेगळीं कांतारां आमकां पालकाचेर लोकांक दिवची आसतात खेरीतपणी तियात्रांनी आमी खेळ तियात्र जावं नॉन स्टॉप म्हणटात तातूंत आमकां इतलीं कांतारां दिवंक आमकां मेळना. तर ही कांतारांची जी वळेरी आसता तातूंत कसले तरेचीं कांतारां आसपाची गरज आसा? म्हाका दिसता जेन्ना एक डायरेक्टर तियात्र घडोवन हाडटा तेन्ना लोकांक वेरायटी दिवंक जाय. सोलो, डुएट, कोरल
पांचको चौको हे भाशेन सगळे व्हरायटी आसल्यार तें पळोवप्यांची उमेद वाडयता आनीक आनी डिफरंट सब्जेक्टांचेरूय आसूंक जाय आनी जे कांतार तूं म्हणटा ते तियात्राचे पाडतीन सोर जावंक फावना कित्याक पाडतूय तीच कांतारूय तेंच जाल्यार तितले बरे उमेदशे लागना ते कांतार आयकूंक हातून कॉमेडी कितली कांतारां आसची अशी तुका दिसतात एका तियात्रान एका तियात्रान एक 2 तरी आसूंक जाय पयल्या हाफाक आनी दुसऱ्या हाफाक कित्याक लोकांकूय कॉमेडी जाय पॉलिटिक्स म्हणटा आतां दिसताच आमकां मिलिंद बानराक तुवें कॉमेडी कांतार म्हटलां हय आनीक लोकांनी तें वाकडलें आसतलें हय रिपीट येतालें आनी रिपीट येतालें म्हणटा कितें जातालें आमचो मेस्त्री आसा तो मातसो जाणटो बरो मेस्त्री पूण आतां इदा दिन तो चड इदात जाल्यात तो म्हणटा रिपीट येयलें एकच पावटी वाजतालो आनी वाजून नासलो कित्याक बाबा तुजें कांतार चड वयर पडटा रे वाजूंक म्हणटालो म्हणटच तांकांय जायते त्रास हय तांकांय त्रास पडटाले ह्या कांताराक तेच बरोबर तूं आनीक कसलीं कांतारां बरयता पॉलिटिकली आयज पॉलिटिक्स कांतारां जायते जाणांक आवडटात पूण लोकां मुखार कितें वेता तें हांव नको हांवें प्रयत्न केला पॉलिटिक्स कांतारां करपा आनी 3 फावटी तर रिपीट जातालें पूण हांवें म्हणोंक ना हांवें ट्रिओ केलोलो मिनिंदे बांदाराकूच आनी ती तेगा चेडवां म्हणटालीं हें कांतार आनी रिपीट जातालें कांतार पॉलिटिक्स तर तुजी फुडाराची येवजण कितें आसा म्हणजे लोकांक कितें नवे तरेन कितें तरी दिवपाचें असलें आनी जे हांव आतां एक तियात्र बरोवंक सोदतां हे तियात्राकूय हांवें एक नोवल्टी कशी जायते भाशेन आतां पयलो रुजार रॉड्रिग्सान एक नोवल्टी हाडली रोलिंग स्टेज करून हांवूय तशेंच आतां दुसरे भाशेन कितें करूंक सोदतां येवजण आसा जायती आनी म्हाका भावूय म्हणटालो म्हजो आमी दोगो एकठांय येवन एक तियात्र करचो आसात तेच परी आमची सीडी भायर सरपाची आसा नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान सीडीचें नांव जंटलमॅन ते आमचे सोंशे अजुनूय न्हिदोन आसात तूं अजुनूय तुजी चाल चलत आसा खरेंच तेच चालीन आयज तुवें म्हाका सांगात दिलो आनीक तुजे मोलादीक विचार आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो खरेंच प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा देंवतोन बाब तुमकांय चड देव बरें करूं अदी करून प्रुडंट मिडियाक तशेंच तुमच्या माणकां मोतयां हे कार्यावळीक हांव रुंद आनी लांब यश हांव येता आनी सगळ्या प्रेक्षकांकूय देव बरें करूं म्हणटा बाय तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं इतल्यानूच आयची माणकां मोतयां कार्यावळ आमी सोंपयता आसतना इतलेंच की तो सोंसो न्हिदोन आसा ते भाशेन तुमी न्हिदोन रावनाकात जे भाशेन एडवर्डान पावलां मारल्यात त्याच पावलांनी तुमी चलात यश तुमकां जरूर मेवतलें इतल्यानूच आयची माणकां मोतयां कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस